न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव संजना अंजुनकर। गोमंतक टीव्हीच्या ह्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान तुमकां येवकार। गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर्स तुमच्या मेरेन बातम्यो पावयतात आसतले। त्याच बातम्यांचेर अभ्यास आनी सविस्तर नियाळ आमचे सब एडिटर्स तुमच्या मेरेन पावोवपाक काम करतात। तर पयली आज सुशांत गावस हाचे कडेन। सुशांत, आयज खंयची बातमी गेला? आयची बातमी म्हणटा ती एक सामकी जे क्रिकेट मोगी आनी क्रिकेट खेळगडे आसात तांचे खातीर धक्को दिवपी गजाल जावन आसा। जे क्रिकेट वर्ल्ड कप जे सुरू आसा तातूंत काल श्रीलंका आनी बांगलादेश हांचे मदीं मॅच सुरू आशिल्ली आनी 24व्या ओव्हरीन एंजेलो मॅथ्यूज क्रिजार येयल्लो थंयच आसा। ताचे कितें तरी हेल्मेटान कितें तरी डिफेक्ट जालो खंय। हेल्मेट मागोवपा खातीर ताणें इशारो केलो, हेल्मेट आयले आनी हेल्मेट घातले थंयच आसा। बांगलादेशाचो कॅप्टन आहा ताणें अंपायरा कडेन आवट म्हणून अपील केली आनी अंपायरान ताका आवटय दिलो। ही गजाल सगळ्यां खातीर शॉकाच जावन आसा आनी ताणें अजाप उक्तायलें की कसो आवट क्रिकेटीच्या इतिहासान पयलेच फावट टायम आवट म्हणटा तो प्रकार सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळो। टायम आवट कितें तो कोणाकूच खबर नासलो। ही गजाल म्हणजे सगळ्यांकच म्हणजे धक्को दिवपी आसा। सगळ्याच क्रिकेट बोर्डांनी हाचेर म्हणजे अजाप उक्तायले आनी हरकतय घेतली। भारता पासून ऑस्ट्रेलिया म्हणा किंवा इंग्लंड म्हणा हांचे जे आजी माजी खेळगडे आसात तांच्यांनी हेजेर खर निशेध उक्तायला। स्पोर्ट्समनशीप म्हणटा तो एक प्रकार जावन आसता। हेच बांगलादेशाच्या प्लेयरांनी जेन्ना न्यूझिलंडा वांगडा मॅच जाल्ली तेन्ना एक रनआवट केल्लो एका प्लेयराक, तेन्ना तांच्यांनी परत बाबा ताका ना हे खंय चुकलां आनी स्पोर्ट्समनशीप जी म्हणटा ताजो उणाव आसा ही गजाल जेन्ना तेंच्या लक्षांत आयली तेन्ना तेंच्यांनी अंपायरा कडेन अपील केली आनी नॉट आउट म्हणून दिलो। आनी कालचे मॅचीन जो प्रकार पळोवपाक मेळ्ळो ती गजाल खंय तरी खरीच धक्को दिवपी जावन आसा। राहुल द्रविड म्हणा किंवा हेर बाकीचे जे आजी माजी आनी ग्रेटेस्ट प्लेयर आसले तांच्यांनी हाजो खर निशेध केला। बांगलादेशाक ही गजाल कशीच सोबना आनी खंयचेच पद्दतीन सोबून दिसना। एक स्पोर्ट्समनशीप म्हणून कितें जो प्रकार आसता ताका ही कालची गजाल धक्को दिवपी जावन आसा। एक हेल्मेट मागयले आनी हेल्मेट मागोवपा खातीर जो वेळ लागलो ताच्या खातीर टायम आउट म्हणून जे MCN जो रूल करून दिला आनी ICC ते रूल फॉलो करता हेज्या आदी अशें केन्नाच जावं नासलें। पूण कालच्या दिसा पयलेच फावट हो जो प्रकार घडलो आनी ताका आवट दिलो हेजेर आयज क्रिकेट विश्वात आरती परती चर्चा चालू आसा। कांय जाणांनी हे गजालीचो खर निशेध केला, कांय जाणांनी म्हणच्या पेक्षा बहुतेक जाणांनी हे गजालीचो खर निशेध केला आनी ही जी सविस्तर बातमी आहा ती तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। मुद्दम जावन ही बातमी तुमी 7च्या बुलेटिनान पळोवची। आतां फुडें या समिधा कुंकळकर हाचे कडेन। समिधा, आयज खंयची बातमी केला ती सांग। उत्तर गोंया खातीर शेक वांटपाची प्रक्रिया पर्यटन खात्यान सुरू जाल्ली आसा तेन्ना शेक धनी थंय व्हडा संख्येन हाजीर आसात। तशेंच सोर्ती वरवीं आनी हावजी वरवीं हे शेक वांटपाची प्रक्रिया आसा। सावथ गोवान लेगीत ही प्रक्रिया सद्या चालू आसा आनी सांजेच्या 5 वरां मेरेन कितले धनी थंय आसात ते कळटले। ही बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7 PM बुलेटिनाक। थँक्यू सुमिता। उशा, आयज तुवें खंयची बातमी केला? आयज म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार जो सावड्डे धड्यार बस स्टॉप आसलेलो तो मोडलेलो आनी
सावड्डेच्या दड्या वयल्या लोकांनी मागणी केल्ली ग्रामसभेत की हो मोडलेलो जो बस स्टॉप आसा तो बेगोबेग बांदून दिवचो, कारण त्या रस्त्यान कोळशाच्यो येरादारीचे ट्रक चलतात आनी लोकांक रस्त्या कुशीक रावपाक सुवात ना, हे खातीर लोकांनी मागणी केल्ली की तो बस स्टॉप बेगोबेग बांदून दिवचो, पण आजून तो बांदून दिल्लो ना. लोक बरेच तिडकल्यात आनी तांच्यांनी म्हणलां की एक तर सरकार बांदून दिना जाल्यार तो तात्पुरतो ती चुट्टांचो उबारतलो म्हूण. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार भात लिवणीक सुरवात जाल्या आनी दिवचल वाठारांत लिवणी सुरवात जावन शेतकाऱ्यांचें म्हणणें आसा की पोरू पेक्षा अंदू भाताची पिकावळ चड मेळटली. आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार दिवाळी लागीं पावल्या आनी जे दिवाळे खातीर जे सामान लागता ते बाजारांत उपलब्ध आसा, सो लोकांनी उमेदीन ते सामान वचून घेवचें. ह्यो आमच्यो तिनूय बातम्यो विस्तारान तुमी पळोवच्यो 7 PM बुलेटिनांत. कोळशाच्या ट्रकांची जी समस्या आसा ती दिसान दीस वाडत आसा. लोकांक ते कोळशाचे रस्त्यार पडिल्ले खूब हे मेळिल्ल्या कारणान अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. तर आतां फुडली बातमी खंयची ती आमी जाणून घेवया रश्मी कडल्यान. संजना, एक बातमी आसा सुरवले अंडरपासाचें बांदकाम बरें वयल्यान चकचकीत दिसता, पूण भितरल्यान सगळें म्हणजे टॅक्नोलॉजी कशी फेल आसता जावं काम करतना कशें बांदकाम करप्यांचें लक्ष नासता हेचें बेस्ट उदाहरण म्हणजे हे सुरवलेचो अंडरपास. थंयसून नाल्यांसून उदक येता आनी 2 पॅसेजीस आसात एक्चुअली. सो दोनूय पॅसेजींतलो एक पॅसेजीन फक्त इतलें उदक भरला की तो बंदूच दवरला आनी दुसरो आसा पळय तो उगडो दवरला येरादारी खातीर. पण येरादारी करतना सुद्दां लोकांक एकदम त्या उदकान घाणयाऱ्या उदकांतल्यान पांय बुडोवन फुडें रस्तो धरचो पडटा. सो जेन्ना हे काम इनॉग्रेट केल्लें अंडरपासाचें तेन्ना अशें सांगलेलें की हे बेस्ट टॅक्नोलॉजी वापरून केला, ह्यान फुडें अशें उदीक बिदीक नाल्याचें हांगा येवचें ना आनी बेस्ट क्वॉलिटी रोड वर्क. पण आतां थंय वचून पळयत जाल्यार एका वर्साच्या काळान ह्या रस्त्याक अंडरपासाच्या सकयल जो रस्तो आसा ताका सगळें चाळण जाल्या रस्त्याची. सो अशा परिस्थितीन सगळें एक बांदकाम पळयत जाल्यार PWDचे बांदकामाचो दर्जो कसो कितें, ह्या बांदकामाचेर लक्ष आसता काय ना. पंचायती कडेन गेल्यार तांकां आमी आमदाराक सांगलें जावं आमी जायते यंत्रणेक सांगलें, भौशीक बांदकाम खात्याकूय सांगलें, पण तेंच्यांनी आजून काना मनार घेवंक ना. सो ही एक्चुअली पब्लीक इंट्रस्टाची बातमी आसा. जेन्ना लोकांक त्रास जाता तेन्ना लोक कंप्लेंट करता खरी, पण सरकारी यंत्रणा अजूनय कशी सुशेगाद हेचो स्पेशल रिपोर्ट तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. येस संजना. तर आयच्या आमच्या 7च्या बुलेटिनान खुबश्यो अश्यो बातम्यो स्पेशल पॅकेजीस बीन तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. तर मुजरत तुमी 7चे आमचे गोमंतक टुडे हे बुलेटीन पळयात. तशेंच आनीकूय इन्फॉर्मेटीव ब्रेकिंग्स बुलेटिन्स आनी अशेंच खूब कितें कितें प्रोग्राम्स पळोवपा खातीर इंस्टाग्राम, फेसबूक आनी यूट्यूब पेज आमची सबस्क्रायब करात, लायक करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नालेकारा सयत हांव संजना हंजुनकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ताजे कडेन न्यूज येत आसतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.